नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसांना हांव वनिता नायक सर्व प्रेक्षकांक वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परंपळो हे कार्यक्रमाक आता सुरू कर्या. आजी आमकां हांगा सोयरे म्हणून मेळिल्लो आसा कोण म्हणून तुमकां एक विशेष व्यक्ती सांगता. डॉक्टर तांणी एक व्हड शहरांतू उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेवन थंय स्थायीक जायनाशी अनेक सुखसोयीक बाजून दवरन एक सांशे गांवांत हॉस्पिटल करचे संकल्प करून होन्नावर आयले आणि तो संकल्प त्यांनी अतिशय बरे रितीन पूर्ण केला. आजवर अनेक रुग्णांक हांगेले हॉस्पिटल म्हळ्यार एक आशा किरण अशें. हे हांव सर्व उलयत आसा त्यांनी होन्नावरचे डॉक्टर सुनैना संदीप राव MD DGO. नमस्कार, तुमकां स्वागत. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता. डॉक्टर सुनैना हांणी एक उत्तम आणि लोकांक जावका म्हणून आशिल्ली डॉक्टर. हांणी साधारणपणे प्रतिभावंत विद्यार्थिनी सानपणादन आणि MBBS DGO मुंबई युनिव्हर्सिटींतल्यान केले. MD ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनॉकॉलॉजी गोवा युनिव्हर्सिटींतल्यान केले. मागीर 1990 म्हळ्यार 1919 सुविधा नर्सिंग होम सुरू केले. मुखारी तेची वर्सांतू मणिपालांतू ऑब्स्टेट्रिक्स गायनॅक सोसायटीचे मेंबर जाले आणि कर्नाटक स्टेट पब्लिक अवेअरनेस अँड व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमन कमिटीचे मेंबर आता आसात आनी. आणि इतलो तांगे बद्दल माहिती आमकां जावका, विशय कळून घेवका म्हणून आमी तांगे लागीं उलोवया. तर तुमकां आनीक पण स्वागत. धन्यवाद. तुमकां पहिले प्रश्न हांव विचारचे म्हळ्यार तुमी हांव तावळी इंट्रोडक्शना सांगिल्ल्या म्हणके एक प्रतिभावंत विद्यार्थिनी. तुमी जनरल मेडिट स्टुडंट हे कोटांतल्यान तुमकां मेडिकलान एडमिशन मेळ्ळें. तर तेन्ना तुमी कशी अभ्यास करता आशिल्ले किंवा कोचिंग बी आशिल्लें तेन्नाच्या काळांत? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हां. मस्त धन्यवाद. म्हाका मगल मातृभाशेंत उलोवचें एक अवकाश दिल्ले खातीर मस्त धन्यवाद. मगल एज्युकेशनाचे एक दोन भागांत जाल्ले. सो फर्स्ट जन्म जालो मुंबईंतू आणि फर्स्ट 10वी थाई मगल अम्मा सांगती तिगेल भावा घार आशिल्लें हांव आणि थंय GBS हायस्कूल म्हणून विलेपार्लेंतू ते स्कुलांत शिकता आसतना सायड बाय सायड मस्त नमुनेचे बॅडमिंटन खेळ, चेस आणि कॅरम खेळचे अवकाश मेळ्ळो आणि मस्त नॉवेल्स मिस्ट्री नॉवेल्स वाचच्याक आनी मेळटाले. सो एक ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जाली थंय 10वींतू. 10वी जायना पूण हांव गोवा येयली. गोवांतू मगेले अम्मा पप्पा लोटू राबली तावळी आणि थंय वास्कोचे MES कॉलेजांतू PUC हें जालें शिक्षण. तावळी मस्त एफर्ट घालपाक लागलो कित्याक म्हळ्यार कसलें कोचिंग आनी नाशिल्लें वय आणि स्वताची बैसून करपा पडटालें आणि आतां तितलें कॉम्पिटिशन नाशिल्लें बट मस्त कशें तरी करून गोवा बोर्डाचे मेरिट लिस्टांतू रँक मेळ्ळो आणि मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजां जॉयन जावचें मगेलें एक स्वप्न पूर्ण जालें थंय. हे पॉयंटार हांव मगेले अम्मा पप्पाक मस्त आभारी आसता आनी मस्त कश्ट काडल्या आमकां एक शिक्षण जावका म्हूण आणि आमी तिनी भयण्यांक बरें शिक्षण दिवंका म्हूण तांणी कश्ट काडले. आनीक भयणी डॉक्टर जाल्या आणि सान भयणी LICंतू वर्क करता आसा. तिन्नी लोकांले गोवा हाजे बोर्डाचे मेरिट लिस्टांत रँक आयलो. वाह! सो तुमगेल तांगेल बाप्प कसं करता? आई बाप्प? बाप्प मगलो ताणें एक हें केलें ऑयल रिफायनरी करचे थोडे बिझनेसांतू गोवांतू सेटअप केलेलें पण ताका तितलें तांत सक्सेस मेळना. बट आमी चलयलें आनी मेनली ताणें आमगेल कश्ट म्हळ्यार आमकां स्कॉलरशिप्स खंय खंय पुरो वचून घेवन येतालो तो आणि आमकां न्हय आणि इवन लेटेस्ट बुक्स मेडिकलाची बॉम्बे वचून सोदून आमकां हाड दितालो. सो जावं. ते आमी मस्त ग्रॅटिट्यूड आसता ताजे बद्दल आमकां. तर आता हे तुम्ही इतले कळ्ळें म्हाका आतां मेडिकला गेले.
तुम हे करियर तुमकां एक कोणी अशी रोल मॉडेल बी आसवे तांकां पळोवन आपण अशी जावं का अशें कसं केन्ना दिसलें? वय असं ॲक्चुअली ती मेडिकल लॅबाची जर्नी हा म्हळ्यार हांव जल्म जावचे कुडले त्या वेळार अशी जातक करतात न्ही. वय. तातूंत एक आमगेलो फॅमिली फ्रेंड राव माम म्हूण आशिल्लो. हं. राव मामाने जातक केलें आनी म्हणलें की ही चल्ली मुखार वचून डॉक्टर जाता. आं. सो ते म्हगे ल्हान मामाक आनी भारी खूश जावन ते गट्टी धरले तांणी आनी सम शिक्का म्हणून अगदी म्हगेले फाटीशी आसताले. हं. आणि कशी सायन्स आनी बायोलॉजीन तूं इंट्रस्टय डेवलप जालो. आणि त्या वेळार आमगेली इकली नेबर लक्ष्मी हेरेंजल म्हणून हां. विलेपार्लेंतू रगताली आणि हं. ती मस्त हुशार आशिल्ली आणि ती केएम जॉईन जावन केएम हॉस्पिटलांत जॉईन जावन ती ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकॉलॉजिस्ट जाली. सो तिगेले हेचेर हांव केन्ना पळोवन हांव ते तशी जावं अशें. का म्हण हां, एक हां, हां, हां. केन्ना दिसतालें. हं, हं, हं. एक व्हड शहरान तूं शिक्षण घेयना फुडें हांव तुमगेले तावडी परिचयान सांगिल्यार थंय स्थानीक जावचें एक सादारण सरवाळ रूढी म्हणीत ती तशी जाताची ते करनाशी तुमी हांगा एक सान गांवांत तूं होन्नावरा येवन खरें तर तुमगेल्या होन्नावरान तो कोणी ना क्लोज अशी हं, किंवा कुळार किंवा हं. घर अशी ना. अशी. ते तुमी ते येवन एक हॉस्पिटल घालचो विचार कशें आयलो तुमकां? आणि केन्ना येयलो तो? सो मेडिकल कॉलेज एम-बी-बी-एस करतना अशी कसले विचार अशी म्हाका हं, नाशिल्लो. हं. बेजिकली अभ्यास करचो, सम शिकका, सगळे स्किल्स एक्वायर करका अशी वय. एक उद्देश आशिल्लो. मागीर लग्न ठरलें एम-बी-बी-एस जायना फुडें. म्हगेलो बामणू डॉक्टर संदीप राव म्हणून हं. तो जनरल सर्जन आशिल्लो आनी आय थिंक होन्नावर येवनचें फुल्ल क्रेडीट हांव ताका दितली हां. फर्स्ट. हांव एक सपोर्टिंग एक्टरशी तंतू जाल्यार ते सपोर्टिंग बी मस्त इम्पोर्टंट आसा. तांक मनान दवरून तुमकां मनान ना आदर जाल्यार पळय जायनाशिल्लें. सो दोग जाणां मायंडसेट एक हं. आशिल्ली ती ते एक हेल्प जालें आनी आमी मंगळूर आनी शिराली मठांतू आनी अशी लग्न जायना फुडें येतना हं, होन्नावर गांव पळयलेलो हं, आनी अगदी गोमटो दिशिल्लो आमकां. हं, हं, हं. तावळी ताजे बद्दल थंयची की चवकशी करना फुडें कळ्ळें की थंय स्पेशलिस्टाची कमी आसा. जनरल सर्जन कोण नाशिल्ले तेन्ना. सो जाल्यार थंय येवचे ते जे आशिल्ले ते अगदी म्हळ्यार म्हाका एक नमुने शॉकिंगशें आशिल्लें म्हळ्यार तो सडनली एक दिवस हांव म्हगेले एम-डीचे हं, रेजिडेन्सी खंय, ड्युटीज खंय, हं, नायट ड्युटीजो अभ्यासू आनी थिसीस बरोवचो हं. ह्या हातूंची बिझी आशिल्ली वय. आनी ॲक्चुअली 7 गुरुवारय आशिल्ली. त्यामुळे म्हाका येवन ताणें सांगलें की हांव आजी मोटरसायकल घेवन म्हगेले फ्रेंडा वाटो होन्नावर एक्सप्लोर करच्या वता. ओह! सो ते आयकना फुडें फर्स्ट धस्स जालें. जाल्यार मागीर दिसलें की हाज्यान आमगेले फ्युचरा खातीर तो विचार करता आसा आनी हाज्यान आमगेले कसलें बरें जावचें आसा. तरी ताका एक ग्रीन सिग्नल दिलो हं. आनी ओके वचून पळ म्हणून सांगलें. आनी थंय वचगेले 2 म्हयने भितरय ताणें सुविधा सर्जिकल क्लिनीक म्हूण तेन्ना हां. सुरू केलें सान्न प्रमाणारी आनी थंय एक रामदास दिवगी माम म्हणून हं, थंय होन्नावरा आसात. हं. तांगेले एक ओल्ड बिल्डींग घराचे जगलेरी हां. सानशें क्लिनीक सुरू केलें आनी ऑपरेशन्स करच्याक तो दुसरे कडेन वय. हॉस्पिटल्सांत वतालो. तशें करून 1 वर्स तशी हें चलयलें आनी 1989 सो 1990 म्हगेलें एम-डी कंप्लीट जालेलें. वेरी नेक्स्ट डे आमकां होन्नावर म्हगेले चलीक म्हाका घेवन होन्नावर आयलो आनी जुलय आयली ऑगस्टांतू 9 तारीखेक संकश्टी दिवस आशिल्लो बरो दिवस पळोवन आमी सुविधा नर्सिंग होम स्टार्ट केलें. हां. आणि आश्चर्य म्हळ्यार आमी ते प्रोग्राम जावन इनॉग्रेशन प्रोग्राम जाता म्हणटना एक डिलिव्हरी पेशंट एंटर ओह! केली भितरी बापरे! आणि तावळीचे वय. भंय दिसलें की आमगेले सगळें सेटींग सम आस की कशी जाता बा म्हणून अगदी फर्स्ट डे. फर्स्ट डेची सांजे भितर ती एक सुखरूप डिलिव्हर जाली आणि आमगेले सुविधा नर्सिंग होमाचे एक हं. टेक ऑफ जालो. हो. पहिले दिवसच हं. एक बरें खबर. वय. हं. तर आतां पळय तुमगेलें हें कळ्ळें म्हाका कशें तुमगेलें शेड्यूल म्हणून. दोगो लोक डॉक्टर कितले बिझी उरता. तर तुमगेलें हें वैयक्तीक जीवन आनी हाका कशी तुमी मेळ घालताचे? ऑब्स्टेट्रिक्स हे प्रोफेशन मस्त डिमांडिंग. हं. सो डिमांडिंग आशिल्ले खातीर
24 hours हांवें अवेलेबल उरका पडटलें म्हळ्यार राती न्हय खंयचे वेळार डिलिव्हरी पेशंट आयले म्हळ्यार हांव रेडी आसता. सो असले सिच्युएशनांतू आमकां फॅमिली घरा कडेन हय. म्हगेले म्हालगड्यान आशिल्ल्याचे मस्त हेल्प जालें. हो. सो माय माऊ आणि ॲक्चुअली म्हगेले बामणाल आजी सुद्दां आमगेले घरा एक 10 वर्स पासून आशिल्ले. ऑलमोस्ट तिगेले 100 इयर्स कंप्लीट जावचे 2 म्हयने पयलीं थंय आशिल्ली ती. आणि हांनी सगळ्यांनी आमगेले वटू आशिल्ल्याचे मस्त म्हाका हें जालें, एक धैर्य मेळटालें, सपोर्ट मेळटालें. आनी तुमकां एक सांचिल्ली बी आशिल्ली तेन्ना व्हय व्हय आनी चल्ल जाल्लेलो तवळी हां. थोड्या वेळान एक 3 वर्सान जाल्लेलो. सो हे एक वी वर 4 जनरेशन्स अंडर वन रूफ अशी आमी अमके खुशी आशिल्ली. हय. एक आज्जे वटू आणि तांणी तरी एक म्हणटा चेडवांनी आणि तिने वटू टीव्ही पळोवच्या बशिल्ली तवळी एक म्हणटा वंडर वुमन म्हणून एक पळोवच्या बसताली ती. हां. आजी ग्रेट ग्रँड मदर एक सायडाक आणि ही 2 चेडवां. सो ती वंडर वुमन येतना हांणी पळोवचें पप्पा मारलें दोळे कलकत्ता सावन तिने हळशीक रे कंच नमुने कपडे रे सो म्हणून ती गेले. सो हे सगळें आमकां पळोवच्याक मस्त खोशी जाताली. हय. सो बेजिकली तांणी सगळ्यांनी घार आशिल्ली ती आमकां घरा कडेन तांणी आसा म्हणून धैर्य. सेकंडली आमगी नवीन बिल्डींग केल्लेलें हें करना फुडें हॉस्पिटलाचें फर्स्ट बेज ग्राउंड फ्लोर आणि फर्स्ट फ्लोर हॉस्पिटल आशिल्लें आनी वयर आमगेलें घर. सो आमी एक डिझायन करतनाची किचनाच्यान फाटल्यान एक शिवाजी वाट म्हणीत तशी एक डायरेक्ट म्हगेलें ऑपरेशन थिएटर लेबर रुमा वच्चाक डायरेक्ट एक वाट आशिल्ली. सो म्हाका इवन हांगा अशी किचनान तूं फण्ण घालच्यार आपल्यार सिस्टर आयली डिलिव्हरी म्हळ्यार ते बंद करून स्ट्रेट तगवचें डिलिव्हरी करून येवचें हे आनी इवन रात्रीचे कोणाकची डिस्टर्ब करनाशी हांव मजीतल्या वचून तगू वचून काम करून येतालें. सो हे दोनी फॅक्टर्स आमी ती म्हाका हे एक बॅलन्सिंग ॲक्ट करच्याक जालें बिटवीन फॅमिली आनी हे प्रोफेशन. आनी एक आशिल्लें की म्हगेल्या चेडवांगेले अभ्यासा खातीर हांव एक स्पेशल टायम दवरतालें. कितलेय हांगा बिजी आसलें तांगेलो अभ्यास चुकोवचें ना. आनी चेडवान सुद्दां मस्त सपोर्ट केला म्हळ्यार तांणी मस्त एक्सपेक्ट कितलो टायम आसा तितल्यान तूं तांणी शिकोवन घेतालीं तांणी मस्त हार्ड वर्क करतालीं. सो ऑल रावंड एक सपोर्ट मेळ्ळो म्हाका हें करच्याक. तुमगे मस्त लोकांक पळयलें हांवें टायम दिवं का म्हणून उरल्यार बी सारकंच ते एक बॅलन्सिंग ॲक्ट म्हणीत. त्यामुळे तुम्ही ते कळ्ळें म्हाका कितलो त्रास घेवन हें केला. आतां पळय ते तुमी नवीन होन्नावरान तुमी नवीन हॉस्पिटल नवीन सुमार सुरवातीक नवीन म्हण भितर अडचणी येताचीच. तशी तुमकां कशी त्यो सुरवातीक थोड्यो अडचणी बी आयली की? अडचणी म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल 10 वर्स गोवा राबून होन्नावर येना फुडें कल्चर्सय डिफरंट आशिल्ले. गोवान तूं इंग्लीश कोंकणी आनी प्लस लिटल मॉडर्न आशिल्लें थंय. हांगा येना फुडें एडजस्ट करच्याक चिके सगळे कडेन सारी न्हिसून वचका. डिलिव्हरी कॉल आयले सुद्दां बडबड सारी न्हिसून धांवका आशिल्लें अशी इनिशियल फेजान. सो ते एक आनी नेक्स्ट भाशेचें बिकॉज थंय कन्नड तितलें आमकां येनाशिल्लें जाल्यारी आमी मेडिकल कॉलेजा आसतना खंय तरी थोडे कन्नड वत आशिल्ले. सो खंयचेय एक कर्नाटका पेशंट आसले आमकां आपयतालीं आमगेले फ्रेंड्स तेगेली हिस्ट्री बेगीन तुमी घे हाची म्हणून. थोडे येताले जस्ट आयकून म्हळ्यार घरा कडेन पेरंट्स जावळांनी कन्नड उलयतना सिक्रेट उलयतना तशी आयकून शिकली थोडेची. सो तशी आयकून वत आशिल्लें पण हांगा येना फुडें मागीर पेशंटा लागीं उलोवनूय शिकली आनी चेडवांनी स्कुला वतना तांकां आई शिकयतना हांवूय बसतालें तांकां अशें करून कन्नड भास शिकली. नेक्स्ट अडचण म्हळ्यार ऑन द हॉस्पिटल फ्रंट थंय फेसिलिटीज आमकां मस्त कमी आशिल्ली. म्हळ्यार एक एनेस्थेटिस्ट ना आशिल्लो 2 वर्स ते एनेस्थेटिस्ट ना सर्जरी आनी गायनेक अशी दोनी हाकाय आमकां ऑब्स्टेट्रिक्स सगळे कडेन एनेस्थेटिस्ट ना अशी जायना. सो कशें करचें म्हण तांतूय मागीर मस्त नमुने सोल्युशन सोदून काडलें. जनरल एनेस्थेसिया दिवची केस आसल्यार मग म्हणून गोव वचून एनेस्थेटिस्टाक दवरून हाडटालो. तागेले बायल गुरगुर करताली म्हळ्यार तिका विकेंडाक पापा आमी ताका हाडचें जातालें जाल्यार तो अशें अप्रूव खंय तरी ऑल्टरनेट विकेंड आनी ताका हाडून
जनरल एनेस्थीसिया केस करताली. बाकीची थोडी केस लोकल एनेस्थीसिया दिवन जावं रिजनल दिवन मॅनेज करताली. अशें करून 2 वर्स चलयली. मागीर ब्लड बँकय आमकां नाशिल्लें 10 वर्स जाय. सो आमगेले डिलिव्हरी पेशंटाक आनी खंयच्या वेळार ब्लिडींग जाता, वय खंयच्या वेळार सिरियस जाता म्हूण सांगचें जायना. सो असल्यान तूं हें मस्त चॅलेंजींग आशिल्लें आनी अल्ट्रासावंडय नाशिल्लें तावळी. अल्ट्रासावंड म्हळ्यार हुबळी दांडिवका जावं गोवा दांडिवका जावं मणिपाल. जावन ते एक प्रॉब्लेम जाताले. लॅब फॅसिलिटीज कमी आशिल्ले. बट हगूर हगूर गांव डेव्हलप जालो आनी मस्त चेंजीस जायत गेली. सो प्रॉब्लेम कसले जाय न्ही. ते प्रॉब्लेमांतल्यान तुम्ही मुखार हगूर येता हगूर गेले. मुखार गेले. आता तुमगे जिवनांत एक खंयचो तरी वैयक्तीक म्हणा किंवा तुमगे काम आहात तो एक अशी कठीण समय आयला आणि तांतूतल्यान तुम्ही भायर पडले अशें कसं जालें आसा? आमी आमगेले प्रोफेशन बरे रितीन सेट करून घेवन ते लोकांगेले एक प्रिती आनी हें घेवन विश्वासू सगळें डेव्हलप करून घेवन मुखार आयिल्ली. बरें करून सगळें चलता आशिल्लें. मदें तुची लायक हांव 38 इयर्स आशिल्ली तावळी. मला बामणाक कॅज्युअली 40 वर्सार एक स्कॅन करून घेवया वय म्हणून पळोवच्याक तागेले भाच्याक पोट्टा दूख म्हणून घेवनूच गेलेलो. आपण करचें म्हणून आमी डिसायड केल्लें हें पटकन घे. तंतू दिसून आयलें की तागेले किडनीज प्रॉब्लेम जाला आनी ऑलमोस्ट म्हळ्यार क्रिएटिनिन वाडून दोनी किडनीज फेल जाता आसा ती. तें आयकून आमकां मस्त वय मस्त डिप्रेशन जालें. मस्त अशी मुखार कशी फ्युचर बाकल जातलें चड वसान आसाची अशें पुरा जाल्यार त्या वेळार आमगेले चित्रापूर मठाधीश आमगेले गुरूंनी स्वाम्यांनी आमकां एक धैर्य दिलें आनी तांगेले अनुग्रहाने आनी सगळे गुरू परंपरेच्या अनुग्रहाने आमी हगूर हगूर तांतू मुखार आयली. आनी ताजे नंतर ऑलमोस्ट 11 वर्स ताणें वखदारी आनी अशी चलयलें. व्हेरी केअरफूल मस्त केअर घेतालो. आनी आमकां एक बरोच नेफ्रोलॉजिस्ट मेळ्ळो देवाल दयेनेची डॉक्टर भरत शाह म्हणून बॉम्बेंतू. ताणें इतलो गोमट करून आमकां ट्रिटमेंट हें केलें की नेक्स्ट डायलिसिसा वचचे पयलें ऑलमोस्ट एक 4 म्हयने आसतनाची आमी ट्रान्सप्लांटा तयारी करचे हें केलें. ताका प्रिएम्प्टीव ट्रान्सप्लांट अशें म्हणटाची. सो तें प्लॅन केलें आनी एक्चुली हांव आनी म्हगेले नणंद दोग जाण रेडी आशिल्लीं दिवच्याक किडनी. सो जाल्यार डॉक्टरान टेस्ट आनी कोन्न म्हळें की तिगल चड मॅच जातलें. सो तिगल ती रेडी आशिल्ली आनी 12 वर्स पयलें ट्रान्सप्लांट करयलें. आनी हें हाज्यान तिणें एक आमकां जीवदान दिलेलें बरी आनी तिगेलें ऋण आमी केन्नाय विसरचें जायना. सो हें एक एपिसोड चलता आयलें पण तें जेन्ना जाल्लें त्या वेळार आमी एक नमुने आमगेलें सिच्युएशन आशिल्लें तांतूंतल्यान हगूर 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 धैर्य आयलें. आनी सो ऑल द क्रेडीट गोज टू आमगेले भवानी शंकर देवाक, कुलदेवता शांतादुर्गेक आनी आमगेले गुरू परंपरेक. आता तुम्ही तुमगेले नणंदेन डोनेट केलें ती इकडे आता हेल्दी आसा की? वय तिका एक किडनीचेरी तिगेले सगळे फंक्शन चलोवचे जाता आनी ती तिगेले हेल्थाची काळजी घेता. सो तिका थोडेची लायक किडनीक म्हळ्यार खंयचे तरी टॅबलेट्स आनी किडनीक जर बाद दिता ती असले असल्यार ते एवॉयड करपा पडटा. सो आमी तिका गायड करता कसले कसले गोळी आनी घेवं नाका आनी तिगेले हेल्थाची ती बरें करना काळजी करून बरें करना आसा. आत पळया तुम्ही होन्नावरांत आसाचे किंवा खंयच्या एक सान गांवांत जास्त करून कोणी डॉक्टरा कडेन वचच्याक जास्त केन्ना वताची उट्टू घरगुती उपाय जायना फुडें. अगदी लास्ट स्टेजाक खंयचें औषध लागना मागीर थोड लोक उरता. तशी तुमकां कोणी दिसून आयल्या तुमगेल्यान? हां म्हळ्यार आमी नवीन आयिल्ली तावळी फर्स्ट ऑफ ऑल पेशंट्सांक एक भंय उरताले की खंय अनावश्यक ऑपरेशन जावं करता की आनी ऑपरेशन केल्यार सुद्दां कसले कॉम्प्लिकेशन येता की अशें पुरा मस्त भंय उरताले. हगूर हगूर तांणी पळयलें की ही सगळे करता आसाची अनावश्यक करनाची तें जायना फुडें. मागीर अक्कल जाताले थोडे म्हगेले ऑब्स्टेट्रिक्सांतू गुरबिणी आशिल्ले पेशंट पयलेचें ऑपरेशन सिझेरियन जाल्लें उरता त्या वेळी एक 8 म्हयने थंय समय येताली
हं. आणि मागीर साडे नेक्स्ट विजीट आपयली तेन्ना येवचें ना. सो पेन आपूण येता जाल्यार यावो. नाजाल्यार हय. उगीच आनी ऑपरेशन करतली ती म्हणून. मागीर तांगेली घर आशिल्ली तांणी कोणे तरी वय. ताका जिरा कशाय करून दिवचो वय. आनी तुका जाता नॉर्मलच जाता ओगी राव म्हणून अशें कर न्हू. मागीर एक एक फंत तांणी कॉम्प्लिकेशन जावन येतालीं आनी ते पेन जावनूय घर बसल्यार पयलेच हांव रप्चर जावन फुटून आनी हांव हो. पळयल्यात सुमार केस तसली. आनी आनीक हें म्हळ्यार खंय तरी तांकां 9 म्हयने जाले बा. हं. डेटय जाल्ले. हं. जाल्यार डेट जाल्ना दूख येयलना. तावळी तुगेली डेट समज जाय न्ही वेट कर म्हणून ते घरा वय, कडेन कोणे वय. तरी सांगता. मागीर हं, हं. थोडे कशाय कोन्न दिलो आनी एरडेनळ आजकाल कितें दिलें कॅस्ट्रो ऑयल वय. अशें पुरा कोन्न ती घरा बसताली आनी एक एक हं. फावटी तांगेले मागीर बेबी प्रॉब्लेम जाताले. आनी मेन प्रॉब्लेम त्या वेळा केल्ले आशिल्ले अल्ट्रासाउंड नाशिल्ले. सो नाशिल्लें. बट तें सगळें आतां मस्त कमी जाल्या आनी पेशंट्स आतां मस्त अवेअर आसा ती आनी सांगिल्ली तशी येता ती आनी स्कॅन करून घेताची सगळें आतां मस्त वय, चेंजीस जाल्या. वय, वय. 35 इयर्सांत मस्त आतां चेंज बेगीन लोकांक जाल्या. अवेअरनेस आयल्या. आनी तुमगे बद्दल बी विश्वास विश्वास सो निर्माण जाला. सांगिल्ली आयकताची. हय. सो ते तर तुमगेलें प्रोफेशन डॉक्टर जाल्यार ते तांतुल्यान वेळ मेळना तांतुल्यान तुमगेले खंयचे हव्य आसा किंवा हॉबीज आसात? एक्चुअली कल जालें म्हळ्यार पेंटींग आनी असले पुरा मस्त इंट्रस्ट आशिल्ले हं. फोटोग्राफी आनी पण टायमूय वय. मेळनाशिल्लो. सो हॉस्पिटलाचे हे ते बिजी जाताले. मागीर म्हगेले चलयेलें लग्न जायना फुडें आनी चल्लोय शिकच्याक भायर आशिल्लो. सो घरा कडेन आमकां टायम चड मेळटालो न्ही. तावळी हगूर म्हाका एक जावयान एक कॅमेरा हाडून दिलो ल्हानसो आनी ताजेर हांव मस्त मनेचे म्हळ्यार शिक्का म्हणून ऑनलायन वचून हां. ते फोटोग्राफी बद्दल कशी शिक्का हं, म्हणून हं. सगळें हें केलें. त्यावेळी ताणें पळयलें की ही ते सान्न कॅमेरानूय चित्र पुरा करतस. मागीर ताणें म्हाका आनी एक बर्ड फोटोग्राफी करच्याक व्हड लेन्स अशें हं. करून मस्त प्रोत्साहन दिलें ताणें आनी तें हांव मस्त एन्जॉय करून नेचर फोटोग्राफी आनी हातूंत मस्त मुखार तातूंत मस्त शिकली. आनी बेस्ट पार्ट म्हळ्यार आमगेले घर हातूंत हं. फाटल्यान हं. बॅकयार्डांतू हं. हे फोटोग्राफी सूर करना फुडें हांव एक एटलीस्ट 60-70 बर्ड स्पिशीज अबा! पळयला हं. आनी हॉर्नबिल्स खंय पॅराडायज फ्लाय कॅचर्स खंय अशें पुरा मस्त नमुन्याचे. सो तांकां हांव तुमगेल्या फोटो काडून घेवचे अशे. सो इवन श्रीलंका थारू पॉम्पडोर पिजन्स म्हणून हां, हांव हां. केन्नाय पळयनाशिल्ली पण फोटोग्राफी आनी कॅमेरा सूर करना फुडें हांव तेंवूय की पळयलें. तुमकां तेन्ना नदर वचच्या वय लागली. म्हळ्यार आमी तितलें लक्ष वय. नाशिल्लें. वेन आय स्टार्टेड ऑब्जर्विंग न्ही वय. तावळी हगूर एक दिसून आयलें. सो ता एक आनी कोविडा वेळारी म्हाका हं. वॉटर कलर पेंटींग आनी पयलें इंट्रस्ट आशिल्लें पण एक बरें टिचर आयल्यार शिकच्या मेळ्ळें. हां. आशा मंडपा म्हणून मस्त बरी आशिल्ली आनी ऑनलायनची सो घरा बसून शिकच्या मेळ्ळें. वय. सो तेवूय एक इंट्रस्ट डेवलप जालें. सो आतां ट्रॅव्हलिंग खंय असल्या फोटोग्राफी खंय पुणी जाल्यार बॅडमिंटन आतां सुद्दां खेळच्याक वता. मेरी इनडोर कोर्ट आसा हां. होनावरांत. पण चिके केअरफूल आसता म्हणून खंय पडल्यार आनी म्हणून. तुमगेले नेचर अशी आस की तुमगेलें काम तुमी करताचीची जाल्यार थोडो वेळ मेळ्ळ्यार बी केले फुडें एक करता म्हण. हय, हय, कसो तरी हय, करत उरका हय. हे अशी तुमगेलो स्वभाव दिसून येता. आतां पळया आतावरक हे इतले जिवनांत तुमगे मेडिकल प्रोफेशनांत बरे वायट मस्त इतले अनुभव येताचे. एखादो अशे अनुभव की तुमकां विसरच्याक जायना किंवा केन्ना याद उरता अशें खंयचो आसा? आमी नवीन हॉस्पिटल सूर केलें तेन्ना तें एक हं. ओल्ड जर्मन मिशन हॉस्पिटलाचें बिल्डींग आशिल्लें हं. आनी तातूंची आमी एक थोडे ऑल्ट्रेशन्स करून घेवन ओटी एलटी आनी अशें पुरा करून हं. थंयची पार्टिशन्स आनी घालून चलयता आशिल्ली. हं. 2 वर्स थंय आशिल्ली. मस्त नमुन्याचे केसीस थंय केल्ले आमी नवी हं. म्हळ्यार मस्त कॉम्प्लिकेटेड केसीस सुद्दां तावळी हँडल करपा पडटाले थंय. थवळी एक सिझेरियन पेशंट म्हगेली. हं. तिका हांव सिझेरियन केल्या बेबी सगळें सम आशिल्लें पण मस्त ब्लिडींग जावन रब्बन आशिल्लें. हं. सुमार सगळें केल्लें. फायनली रबल म्हणून आनी तिका ब्लड आनी अरेंज केलें पण तावळ ब्लड बँक ना म्हणलेलें न्ही. सो आमी हाण दवरिल्लें हं. ब्लड तें दिल्लें तेवूय पावनी पूर जाय न्ही. मागीर म्हगेलें हांव तें ऑपरेशन करून भायर येवन
मगलेची ब्लडाची काणू म्हळ्यार त्या वेळार अनबँक्ड ब्लड ट्रान्सफ्युजन्स म्हणून आसताले. आमी क्रॉस मॅचिंग टेस्ट सगळे करून दिवचे आसताले. मल्टीटास्क जाले. त्यावेळी डॉक्टर मुडलगिरी म्हणून हय. आमगेले कुमटाचे वय. पिडियाट्रिशियन आसाची, तांणी आमकां मस्त हेल्प केल्या असले सगळ्या सिच्युएशन्सांतू. आणि ती पेशंट बरी जावन घर वच केली. सगळी रात आमी हेंची करता आशिल्ली तिगेले स्टेबलायज करूंक. आणि मागिरी 2 म्हयन्याने आमी अशी हॉस्पिटलाक येतो आशिल्ली. प्रभात नगर अशी गुड्ड आसा वयर वचूं. भायर पळयल्यार तीची पेशंट ती घोवाल स्कूटर वयर लकयता आशिल्ली. ते पळयना फुडें लेकले की हे तुमगेल ब्लडा सार्थक पॉवर. वय एक इतलो पुरा कश्ट काडलेल्याचें एक सार्थक जालें म्हणून वय तें. वय केन्ना तें तशीच केन्ना म्हाका विसरचें जायना. आणि पळोवच्या बी मेळना अशी तुमकां सान गांवाचे एक मेळ्ळे की तांणी वय दिसलें वय तुमकां. वय वय वय. तर आतां तुमगेले एक आतांचे युवजनांक किंवा एक साधारण चिल्ल्यांक आजकाल हुशार उरल्यार बी डॉक्टर प्रोफेशना वयचा विचार करताचे. म्हळ्यार ताज्याकिंता बाकी हांतू भिगी जोडच्या जाता. तांतू मस्त शीक आहे. तर तुमी तांकां एक कसो संदेश दिवच्या पळयतले? सपोज इंटरेस्ट आसत लायक मेडिसिना इंटरेस्ट आसत आणि तितले कॅपॅसिटी आसा जाल्यार डेफिनेटली डॉक्टर जावका. आणि अशी हांग सान गांवां येवन काम करचें मन आसा आणि हें आसल्यार तांणी मुखार येवका. केल्या म्हळ्यार सान्न गांवांत गरज आसा डॉक्टर्सांगेली. इतलेची आमी आयिल्ले त्या वेळी सिच्युएशन विंगड आशिल्लें. आतां थोडे रुल्स एंड रेग्युलेशन चड जाल्याची आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जवळ हें तें म्हणून सो ते स्टडी करून घेवका तांणी. आणि मे बी थोडे चड इन्वेस्ट बी करका पडत. ते सगळें पळोवन घेवन डेफिनेटली तांणी येवका म्हणून शिकका म्हणून मन आसल्यार हें करूंक. तुम्ही सध्या संस्कृत शिकले म्हणून आयकलां हांवें. ते कशी जाले? तेंवूय म्हळ्यार मनांतू एक संस्कृत पयलीं 2 स्तोत्र म्हणचे आणि हां, हां. म्हगेलो आजो हें आशिल्लो भवानी शंकर भट्टू म्हणून हां, तो हां. पुत्तूर बैंदूर हांगा भट्ट आशिल्लो देवळांत. हं. सो तो मस्त बरें करून मंत्राणी म्हणटालो म्हणून म्हाका गोत आशिल्लें. म्हगेलो आम्मा सुद्दां सगळे स्तोत्र विष्णू सहस्रनाम काही ललिता सगळें येता तिका बाय हार्ट येता. सो तें म्हाका समज ही संस्कृत थोडे पूण शिकका म्हणून मन आशिल्लें तें कोविडा वेळार आमगेले चित्रापूर मठाची गिरवाण प्रतिश्ठा म्हणून हं, आसा. हं. तांगेले ऑनलायन कोचिंग क्लासीस करयताची आणि मस्त डेडिकेटेड टिचर्स आसा ती मुखार येवन मस्त आमकां एक्सप्लेन करून बरें करून शिकयताची. सो हांवें ते वर्स 1 इयराचो फुल्ल कोर्स घेतलो आणि ते एग्जामांनी दिवन म्हगेले घोव हांव ते एग्जामा शिकतना हें कसलें तूं एम.डीक बशिल्ली बरी शिकता असो न्ही वय म्हणून ना. ते ते नवीन संवाद भाषा. शिकता न्ही आणि वय. ते ग्रामर आणि सगळें केअरफुली. संस्कृत. सो तशें करून ते बरे हाजेन पास जाली मुखार. आणि ताका दोनी लेवल्स आसाची पण तितलो म्हाका टायम मेळ्ळेलो तेन्ना वय. करता म्हणून वेट करता. मागीर हांवें संस्कृत उच्चारण हं. आणि एक क्लास आशिल्ली तें म्हाका मॅनेज करचें जातालें. सो हांव तें शिकली. आणि आज सुद्दां भगवत गीतेचे हांव उच्चारणाचे जानेवारी 2 डेली ते क्लास उरता. सो सुमार अध्याय जाले ती म्हळ्यार हां, तांतू नाही. ते सगळे अनुस्वार खंय विसर्ग हां. ते सगळे करेक्ट पळोवन तांणी शिकयताचे हं. कशी. सो ते हांव करता आसा. आणि ते ताजे एक श्लोक जावन वचो. इतलं हांव तुमगे एक वय. सान वय. स्तोत्राचे हे म्हणटा. हं. हें दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम म्हणून. हां. सो दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय.
दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. भारी आयकोच्या खुशी जाली. हम्म. संस्कृतान हम्म. तू उच्चारण मुख्य हम्म. न्हय. आतां तुमगेले थोडे फोटोज हांगा आसाची ते दाखयतले ते खंयचे संदर्भार म्हणून तुमी आमकां सांग. हो फोटो आमगेले कर्कीचे दैवज्ञ मठांतू इंटरनॅशनल विमेन्स डे तांगेले महिला संघाने म्हाका पोनो एक लेक्चर दिवचे बद्दल म्हळ्यार विमेन्स हेल्था बद्दल लेक्चर दिवचे बद्दल आपयलें आनी तेन्ना थंय स्वामी आशिल्ले तांगेले आनी फेलिसिटेशन केलें तांणी आमगेलें. हो होन्नावरांतू पतंजली योग केंद्र आसा. सो त्या बायलांनी थंय तांचे विमेन्स विंगान म्हाका इन्वायट केलेले तेव्हा इंटरनॅशनल विमेन्स डे रिसेंटली की तुम्ही एक हेल्थ विमेन्स हेल्था बद्दल लेक्चर दिवका म्हणून. सो तांकां कशी केअर घेवचे लायफस्टायल कशी मॉडिफाय करता ते सगळें सांगलें त्यावेळी फेलिसिट. हे कॅनरा सारस्वत म्हणून आमगेलें एसोसिएशन आसा. सो तांणी आमी फर्स्ट जनरेशन मेडिकोज म्हळ्यार आमगेले फॅमिलींत कोण मेडिकल लायनांत ना आशिल्ले ते आमी जावन मुखार येवन शिकली ते ताजे बद्दल आमकां एक तांगेले एक 2019 आमकां हें केलेलें सत्कार करून बामणाक म्हाका एक एवॉर्ड दिलेले आनी तांगेले कॅनरा सारस्वत मॅगझीन आसता त्या मॅगझिनांतू आमगेले हे कशी आमी आयली आनी कसले केले आनी ऑल दीस थिंग्स तांणी एक लेख बरयलेले एडिटरान. हो म्हळ्यार ती आमगेलेची गांवांत कल्याणपूर म्हणून आसाची तांगेली ही ना ती आमगेले हॉस्पिटलांतू बॉर्न जाल्लेली आनी तिका स्कुलांतू फॅन्सी ड्रेसाक कसले करता म्हळ्यार हांव डॉक्टर जाता सुनैना आंटी वरी डॉक्टर जावपा म्हणून सांगून ती कोट आनी घालून डॉक्टर सुनैना म्हणून तिगेले फॅन्सी ड्रेस तुमगे स्टाईल करता जन्मल पासून तुमचे ते तो घालून सगळे कोण मगेल वरीच. आनी हो म्हळ्यार हांव पब्लीक अवेरनेस कमिटीन आशिल्ले खातीर सान्ना सान्ना हळयांतू वचून आमकां बायलांक हे ऑब्स्टेट्रिक्सा बद्दल आनी हे कॅन्सर ऑफ सर्विक्स हाजे बद्दल तांकां वॅक्सीन आयल्या आतां. सो त्या वॅक्सीन केन्ना घेवका कोण घेवका ताजे बद्दल माहिती दिवच्याक हांव संवशी म्हळेल गांवांत वचून हे कंडक्ट केलें. हय थंय वचून कंडक्ट केलेले ते प्रोग्राम. सो मस्त बायलांनी येवन आयकून आनी रिस्पॉन्स बरें जालें. हे एक सांचे कोलाज तांतूले हांवें वॉटर कलर पेंटिंग्स केलेले कोलाज तांतू मस्त लायक वॅन गॉग आनी तांगेले सगळे हॉडोड पेंटर सांगले हांव एक अटेम्प्ट केलेले सांचो. सो ते आसा ती हातूंत कोविडा वेळ तुमकां टायम मेळ्ळेल आतां तुमगेलें उठू काम आमी आयकलें. एक होन्नावर गांवांत सर्वांक जावका म्हणून आशिल्ली तुमगेली फॅमिली तुमगेले अशी लोकांक उपयोग जावो आनी तशी तुमकां बी लोकांक बरें एक सदिच्छा मेळो हे सांगून तुमकां धन्यवाद सांग. मस्त धन्यवाद. आनी आमगे सर्व वीक्षकांक कार्यक्रम पळयले बद्दल धन्यवाद.